नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। चतुष्पद राष्ट्रीय महामार्गार कारवार शहराच्या लंडन ब्रिज ते बिणगापर्यंत केल्ल्या सुरंग मार्गा फुडें डोंगर कोसळ्ळो। तेजेर वाहन सवार सुरंग मार्गाच्यान संचार करूंक भिवची परिस्थिती जाली। गेल्ल्या 4 दिसांच्यान सतत पावस पडत आसा। पावसाळ्याच्या सुरवातीकच जिल्ह्याच्या खूब कडेन डोंगर कोसळ्ळे। चतुष्पद महामार्ग कामगारी चलचे जाग्यार गेल्ल्या काही वर्सांच्यान डोंगर कोसळचे उदक भरचे जायत येयला। चतुष्पद महामार्ग करचे IRB कंपनी अवैज्ञानिक कामगारी करत आशिल्ल्यान ही सगळी अवघड घडतात असो आरोप गेल्या 10 वर्सांच्यान आयकूंक येयला। तरी बी संबंधित विभाग आसूं जिल्हा प्रशासन आसूं IRB कंपनी विरुद्ध कितेंच क्रम घेयनात। गेल्ल्या वर्साच्या पावसाळ्याक सुद्धा कारवार शहराच्या लंडन ब्रिजा लागींच्या सुरंग मार्गा फुडें डोंगर कोसळून संचार बंद जाल्लो। परत आता बी त्याच जाग्याचेर डोंगर कोसळिल्लो IRB कामगारी बद्दल संशय येवंक कारण जाला। बुधवार दनपारा सुरंग मार्गा फुडें डोंगर कोसळून माती पडिल्ल्यान वाहन संचाराक अडखळ जाली। माती पडिल्ल्या जाग्यार बॅरिगेट लावन नंतर डोंगराची माती JCB मार्फत काडले। पण पावसाच्या सुरवातीकच अशें सुरंग मार्गा लागीं डोंगर कोसळिल्ले पळयल्यार फुडचे पावसाचे दिवस कशे असो प्रश्न सार्वजनिकाक पडला। सतत पावस पडत आशिल्ल्यान कारवार तालुक्याच्या चेंडिया इडूर हांगा उदक बंद स्थानिक लोकांक त्रास जायत आसा। चेंडिया इडूर सकल भाग हांगा दर वर्स पावसात उदक बंद स्थानिक लोक त्रास भोगतात। कारण गेल्ल्या काही वर्सांपासून नौदळाच्यान उदक वयचे कालगी बंद करून कंपाऊंड वॉल बांधला। तेजेन उदक व्हांवन समुद्राक वयचे बंद जाला। चेंडिया ग्रामाच्यान पावसाचें उदक व्हांवन समुद्रात वयताले, पण नौदळासाठी कंपाऊंड बांदिल्ल्यान हे उदक चेंडिया इडूर हांगा सांठवता। तेजेन हांच्या घराक उदक वयता। कंपाऊंड वॉला पोंदाच्यान उदक वचूंक वाट करून दिया म्हण गेल्ले काही वर्सांच्यान नौदळाचे अधिकारीक स्थानिक लोक सांगतेत येयलात, पण तेमी स्थानिक लोकांलो त्रास पळयनात। हांच्या लोकप्रतिनिधीला विनंतीक बी तेमी किंमत दिनात। दर वर्स जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी लोकप्रतिनिधी इडूर बिणगा मुदगा हांगा स्थानिक लोकांलो त्रासा बद्दल नौदळाचे अधिकारीक सांगतात, पण कितें जाल्यार बी स्थानिक लोकांक पावसाळ्यात त्रास काडचे चुकना। नेहरू युवा केंद्र, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, कारवार मेडिकल कॉलेज आणि कडलश्री युथ क्लब हेमगेल्या सहकार्यात जून 30 तारखेक क्रिम्स ऑडिटोरियम हांगा उत्तर कन्नड जिल्हा स्तराचे युवा उत्सव 2023 आयोजित केला म्हण जिल्हा युवा अधिकारी यशवंत यादव हेमी सांगले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले यशवंत यादव युवा उत्सवात युवा कलाकाराक चित्रकला स्पर्धा, युवा लेखकाक कविता स्पर्धा, मोबाईल फोटोग्राफी, भाषण स्पर्धा आणि इतर जिल्हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला। या कार्यक्रमात विविध विभागावतीन योजना आणि वस्तू प्रदर्शन आसा। सगळ्या विभागाक आमंत्रित केला। मुख्य म्हणल्यार युवा उत्सवा स्पर्धेत भाग घेवंक 150 स्पर्धार्थीन आपले नाव नोंदणूक केला। सांस्कृतिक कार्यक्रमाक 10 पंगडान नाव नोंदणूक केला म्हण तेमी सांगले। कार्यक्रम सकाळी 10:30 वाजता जिल्हा मंत्री मंकाळ वैद्य हेमी उद्घाटन करतले। कारवार अंकोला MLA सतीश सेलेमी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उरतले। स्वातंत्र्याच्या अमृतोत्सव निमित्त पंचप्राण विषयाबद्दल भाषण स्पर्धा जातली। कन्नड, हिंदी आणि इंग्लिश भाषेत भाषण स्पर्धेक भाग घेवंक अवकाश आसा। ह्या स्पर्धेत विजय जाल्ल्याक राज्यस्तराच्या स्पर्धेत भाग घेवंक अवकाश मेळटलो म्हण तेमी सांगले। नेहरू युवा केंद्राचे मीरा नायक, कडलश्री युथ क्लबाचे प्रकाश भोवी, वैभव, अमान, सुप्रिया, श्वेता हाजर आशिल्ले। This there will be departmental stalls that will be exhibited by various departments of Uttar Kannada district. ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ। ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 15ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸುಮಾರು
200ಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ 250 ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿವೆ. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. पावस पडल्यानंतर उदक जावचे सहज, पण उदक होवण्याची वाट बंद जाल्यार ते उदक अखेरेक कशें होवन वयतले तशीच परिस्थिती कोडीबाग नदीवाडा हांगा जाला. कारवार शहराच्या कोडीबाग नदीवाडा हांगा पावसाचे उदक होवन काळी न्हंयत वयताले, पण ह्या पावसाळ्यात हांचे उदक होवन वयची वाट बंद करून कंपाऊंड बांदला. तेजेन उदक बंद स्थानिक लोकांक त्रास जाता, पण उदक होवन वयचे वाट बी बंद ह्या नदीवाड्याच्या एक कुटुंबान केला. तेजेन इतर लोकांक उदकाच्यान चलची परिस्थिती जाला. हेजे संबंद स्थानिक लोकांनी नगरसभेक कंप्लेंट केली. जाग्यार येयले नगरसभाच्या अधिकारीन वाट बंद करून बांदिल्ल्या कंपाऊंडाचो एक चिरो काण उदक होवन वचूंक वाट करून दिले आणि परत उदक वयची वाट बंद केल्यार अख्खा कंपाऊंड काडचे बद्दल तांकां ताकीद दिला. आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते वा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.